बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, देव बरो दीस तुमकां आवडेता आनी माई मोगाचो येवकार दिता. आयचो विशय येता त्या काळान सासणीक जिवीत सोडटलो. जुआमाचें शुभ वर्तमान आवेसफोर 3 वोळ 16 अशें म्हणटा. कोरिंथ ताचेर भावार्थ तेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. आमकां सासणीक जिवीत दितलो जेजू ह्या वेळार उंड्या रुपान आमचे मोदें आल्तारार आसा. सोम्या जेजू, आमच्या किरकोळपणान तुजें देवपण आमी वळखून घेता. आमच्या गिन्यानान हो गूट आमी आटापूंक जायना. न्हय म्हूण आमच्या उतरांनी ताची तोखणाय करून सोंपोवंक जायना. दिमयेरूच रावून तुजें देवपण वळखून आमी तुका नमस्कार करता. नमस्कार करतना गीत गावया. सारी सृष्टि की मालिक तुम्ही हो. सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो. करते तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान. सारे सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो. करते तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान. सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना. तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको
सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। जेजू आपलो मोग सगल्यांक दिलो, पूण एकेरीत अपुरबायेन पातक्या सोवें ताचें काळीज अदिकूच व्हडलें। तर आतां आमी सगळीं जेजू लागीं आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया। रोमकारां पावलुची चीट 22:23 पातोक दिता तो मुसाळो मरण, देव दिता तें फुक्याचें देणें। आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान सासणीक जिवीत। मोगाल जेजू, संवसारी जाणवाय आपणावंक आमी जायते तोकोस घेतला, पूण बावडटा आनी सोर्गीची जाणवायीक वाडूंक आमचे प्रयत्न सारकेच थोडे। आमच्या बऱ्या कोन्या वरवीं सासणीक जिवीत जोडून आमी प्रयत्न करूंक ना, आनी तुवें दिल्ली शिकवण आमच्या जिवितान वेव्हारान घालूंक ना। सासणीक सूख सोदचे बोलदेक संवसारी सुखाचो पाटलाव केला। तुजी शिकवण फावो ते पोरी जिवंक ना। आमकां बोगोस। सोम्या काकलुटकर, सोम्या काकलुटकर, गितांतल्यान देवाक आमचें दूख उबारुया। गीत गावुया, तुजो असलो दुसरो देव ना। तुझ्या असलो आनीक दुसरो देव ना, आदार म्हाका दितलो। तुझे असलो आनीक दुसरो देव ना, समजून म्हाका घेतलो। तुझे असलो आनीक दुसरो देव ना, आदार म्हाका दितलो। तुझे
oslo aning dusro divna sumsun makagetolo hai dunia aurotam di makatu soadar maluilo soglo somsar devona chitna sobar sogliani sorundira kona sona makadar tujhe विश्वास पुरता साबाड़ माका सोदाका तुझे ओसलो आने दूसरो देवना आधार माका दीतोलो तुझे ओसलो आने दूसरो देवना sumsun makagetolo tuji oslo aning dusro divna adar makaditolo tuji oslo aning dusro divna sumsun makagetolo Chivit mochi dukachi Kurung pone lasaiti Koslos faidos amukna Mon sodan sus pauli Tuji shidonya yeta Kalis kurun hiukti Satlun divulaka Ay kalte ye magne Tuji oslo aning dusro divna Adar makaditolo Tuji oslo aning dusro divna Sumsun makagetolo Tuji oslo aning dusro divna Adar makaditolo Tuji oslo aning dusro divna Sumsun makagetolo हे वेळार आमचें दिनवासनी मन बापाक उबारुया. स्तोत्राचें पुस्तक 29 वोल्ट 30 गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनवासनेच्या गितांनी ताका वखाणटलो. सोम्या जेजू, आमच्या खासगी जिवितांत तुवें जायतो मोग ओतलाय. आमकां तुज्या संस्कारा उदेशी तुजे कृपेन बोल्ल्याय. तुजी शांती
गोठाय बोगसोणें बुजवण आनी बोरवोसो तूं आमकां दिताय. जिवितान आळकोळी कोस्ट आनी दूख उपरासता तेन्ना तुजे सोर्शी आमी धांवून आयल्या. मागण्या वरवीं आमचे जिवितांतले प्रोश्ट सुटावे जाल्यात. दुखान आनी पिडी वेळार तुजें बोळ आनी पेकोवणी फावो जाल्या. देखून आमी तुका दिनवासतांव जेजू. देवान आमकां जायत्या देणे दिल्यात. तांतलें एक व्हडलें देणें म्हणल्यार आमचें जिवीत आनी भलायकी. तर सगळीं आमी देवान आमकां दिल्ल्या देणे खातीर गितांतल्यान आर्गां दिवया. गीत गावया तुज्या नांवाक वाकांटां. तुज्या नांवाक वाकांटां सोम्या, नांवाक वाकांटां दोनया. तुजें नांव व्हरतें आमी कोरेन वाकाणचें. तुज्या नांवाक वाकांटां सोम्या, नांवाक वाकांटां दोनया. तुजें नांव व्हरतें आमी कोरेन वाकाणचें. तुज्या नांवाक दिन वाचतां सोम्या, नांवाक दिन वाचतां दोनया. तुजें नांव व्हरतें आमी कोरेन दिन वाचें. तुज्या नांवाक दिन वाचतां सोम्या, नांवाक दिन वाचतां दोनया. तुजें नांव व्हरतें आमी कोरेन दिन वाचें. तुज्या नांवाक गीत गायतां सोम्या, नांवाक गीत गायतां दोनया. तुजें नांव व्हरतें आमी कोरेन गीत गायचें. तुज्या नांवाक गीत गायतां सोम्या, नांवाक गीत गायतां दोनया. तुजें नांव व्हरतें आमी कोरेन गीत गायचें. सगळीं उबीं रावया. देवाचें उतर आयकुया. मार्कूचें शुभ वर्तमान 28 वळी 28 ते 31. पेद्रून तोंड घालून अशें तांकां म्हणलें, पळय, आमी सगळें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला. जेजून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगतां,
कोणूय मोचे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत गोडदार वो भाव वो भयणी वो आवय वो बापूय वो भुरगीं बाळां वो शेतां भाटां सांडतीत जाल्यार तीं आतां ह्याच काळांत एकाक शेंबोर घेतलीं. घरादारां भाव भयणी आवय भुरगीं बाळां आनी शेतां भाटां पूण धुमाळोय भोगतलीं आनी येता त्या काळांत सासणीक जिवीत सोडटलीं. पयलीं आसात तीं सोबार जाणां निमाणीं जातलीं आनी निमाणीं आसा तीं पयलीं जातलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाचें उतर सोजमूंक एक ल्हान काणी आयकुया. एक आसलो राजा. हो राजा आपले पोरजेचो खूब मोग करतालो. दीस आनी रात ताच्या मनान एकूच विचार, हांव म्हजे पोरजेक आनीक कसलें बरेंपण दितलों. पूण एका दिसा राजाच्या मनान दुसरो एक वेगळोच विचार येता. हांव म्हजे पोरजेचो इतलो मोग करतां पूण पोरजा म्हजो मोग करता काय. ह्या विचाराचो जबाब सोदूंक राजाक एक मांडणी काडटा. दुसऱ्या दिसाक लोकांक आपोवन अशें कळीत करता, पोरजे म्हजे सदांकाल तुमचो मोग आनी सेवा करूंक म्हजी खोशी. पूण आतां चड तेंप म्हज्यान हें करूंक जावचें ना. म्हाका काळजाची पिडा जाल्या. म्हाका तर नवें काळीज मेळत जाल्यार हांव वाचतलों. तुमचे मदलो कोणूय म्हाका काळीज दिवन म्हजो जीव साल्वार करूंक तयार आसा. पोरजा आड्डून बोवाळ मारता, राजा सायबानो, तुका आमी कांयच जावंक दिवचें ना. आमी आमचें काळीज दिवंक तयार आसा. राजा खुशाल जाता. कोऱ्यांनीच पोरजा आपलो मोग करता आनी जोण एकलो आपआपलें काळीज दिवंक तयार आसा. पूण राजाक जाय एकूच काळीज. म्हणटूच राजा अशें म्हणटा, सगल्यांनी तुमी आपआपलें काळीज दिवंक तयार आसात, पूण म्हाका एकाच काळजाची गरज. म्हणटूच अशें करुया, हांव वाऱ्यार कापूस सोडटां. हो कापूस कोणाचेर येवन बसता ताणें म्हाका आपलें काळीज दिवंक पडटलें. राजा कापूस वाऱ्यार सोडटा. पूण जेन्ना हो कापूस पोरजे वाटेन येता तेन्ना एक एकलो हो कापूस फूंक मारून पयसयता. कोणूच हो कापूस आपणाचेर घेवंक तयार ना जाता. हें पळोवन राजा दुखाबळीत जाता. उतरांनी पोरजेन मोग भासायलो, पूण कोडण्यांतल्यान दाखोवन ती फाटीं सोडतात. देवान मनशा कुळाचो इतलो मोग केलो. आपले विचून काडलोले पोरजे सोवें देवान उदारपणी
आपलो मोग दाखोळ केलो. जेजू आमकां सगल्यांक उलो करता आपलो वावर फुडें व्हरूंक. तर आसा आमी तयार? वो त्या राजाचे पोरजे भाशेन उतरांनी आमी देवाचो मोग भासायता, पूण कोन्यांनी दाखोवन फाटीं सोडटा. पोरजा वाऱ्यार कापूस आपले वाटेन येता तेन्ना फूंक मारून पयसायता. आमी तशेंच करता. जेन्ना देवाच्या कामाक फुडाकार घेवंक आमकां सोयेक मेळटा तेन्ना आमी पाट करता. आमी दुसऱ्यांचेर धुकलता. संवसारीक कामान आमी गूल जाल्या. कांयच आमकां देवाचें पडून वचूंक ना. आमकां सासणीक जिवीत जोडपाचो हावेस ना, पूण संवसारान आमी फामाद जावन नांव जोडूंक सोदता. देवाच्या कामान आमी आळसाय काडटा. आमकां वेळ ना. ही तीं कामां आसा म्हणून आमी देवाचो वावर फाटीं दवरता. शुभ वर्तमानान पेद्रू भाशेन आमी सगल्यांनी आमचें जिवीत जावं कुटुंबान, समुदायान आनी अदीक पवित्र सोबेन आनी समाजाच्या वावराक भेटोवंक फावो. संवसारी वस्तूंक फाटीं घालून आमचे लागीं घडटा ते भाशेन जेजूचो पाटलाव करुया. शिसांनी आपलें घरदार आनी कुटुंब सांडलो आनी जेजूचो पाटलाव केलो. जेजू हें ताचें उदारपण मानून घेता आनी तांकां खात्री दिता की ताच्या उदारपणा उद्देशीं ह्या संवसारान जायतें बरेंपण ते भोगतले आनी उपरांत सर्गीचें सूख तांकां फावो जातलें. तर आमी देवाचें राज बांदून हाडूंक निचेव करुया. तेन्ना जेजू म्हजेशी उलोवन म्हाका दिनवाजतलो आनी आपलो व्हड इनाम भासायतलो. ह्या संवसारान तशेंच संवसार सोंपल्या उपरांत सासणीक जिवीत दितलो. जेजून शिसांक सांडूंक ना. सदांच तांकां सांगात दिलो. तांकां मागणी करूंक शिकयलें. शीस जेजू लागीं मागणी करतालें. तर आमी आमचे आवडे ह्या वेळार जेजूक सांगाताक बापाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब गावून जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोतां तुका. आवय बापायनी कुटुंबीक मागण्यांक वेळ करूंक आनी आपल्या भुरग्यांच्या काळजां मनान मागण्यांचो मोग रिगोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. सोम्या तरेतरेचे कोश्ट, दूख, पिडा सोंसतल्या आमच्या भावा भयणां पासत आमी मागता. तांचे हाल उपद्रे सोंसूंक तांकां बळ दी आनी तुजीच खोशी जाल्यार तांकां तांचे पिडेंतली मेकळी कर म्हूण आमी मागता. जबाब जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका.
सोम्या जेजू सोबार काजारी जोडी भुरग्याच्या देण्याक आशेता. तुजीच कोशीश जाल्यार तांची विनवणी मानून घे आनी तांचो गोराबो भुरग्याच्या देण्यान संतोशी कोर म्हूण आमी मागता. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमा जोण एकल्या पासत पवित्र सभा आमकां दितल्या उपायाचो फायदो घेवंक आमच्या भावार्थाक तीर गोड जावं आनी ह्याच भावार्था मोरो पर्यान आमी साक्षी दिवंक बापा लागीं मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. सगळीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयलें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायने पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.